पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमका सगळ्यांक येवकार। दर वर्षाप्रमाण परत एक फाटी आम्ही तुमच्या खातीर ओनूय घेऊन आयला हळदी कुंकू स्पेशल भाग। अशें म्हणटात की बायलांनी आपले आरोग्य सांबाळपाची खूप गरज आसा, तातूंत तांचे मानसीक स्वास्थ्य आयले आनी तांचे शारिरीकूय। पण जेन्ना ती बायलां एक विसव घेता तेन्ना खऱ्या रित्यान तांकां तांचे मानसीक स्वास्थ्य सुदारपाची संद मेळटा। अशें जेन्ना कार्यक्रमांचें आयोजन जाता तेन्ना बायलांक विसव मेळटा आनी खुबशा बऱ्या गजालींची तांची देवाण घेवाण जाता। आजचो हांगासर हळदी कुंकू आमी स्पेशल भाग घेवपाक आमी आयला पुनर्वसन साळ हांगासर। आणि हो कार्यक्रम म्हणजे आयचो हळदी कुंकू हांगासर ऑर्गनायज केला तर डॉक्टर चंद्रकांत शेटे जे बिचोलचे आमदार आसात। चला तर सगळी बायलां आतुरतेन वाट पळयता आजच्या स्पेशल भागाची आणि आमकांय तितलीच उत्सुकता लागून गेला। पळयत रावा तुमचो सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके। पण सगळ्यात व्हडलें कितें, तुम्ही सगळी जाणां एकीकडे येवप, एकीक येवन खंयचोय प्रोग्राम तो जेन्ना तुम्ही एकीकडे येता तेन्ना तो साजरो करपाक किंवा तो मनोवपाक ताची मजा घेवपाक बरें जाता। आणि ह्याच्यामुळे कितें जाता, तुम्ही सगळी जी आसात हांगा रावतात ती एकदम जवळ जवळ रावतात, शेजारी आसात। आणि शेजारी आसतसून कितें जाता, सहज मिसअंडरस्टँडींग जाता, मिसकम्युनिकेशन जाता आणि एकामेका भितर बारीकशी कटुता रावता। असले प्रोग्राम आयोजित केल्याबद्दल मिक्स झाले काय ती कटुता कमी जाता। तुमका हो प्रोग्राम बरो सेलिब्रेट करपाक आमच्याकडे जी टीव्ही आमचे एक्ट्रेस आसा सारिका शिरोडकर, त्यांनी खूपशे प्रोग्राम केल्ले आसा, तुम्ही त्याचे टीव्हीर पळयतात, गोंयभर करता ती। लास्ट इयर ते आमच्या खुबशा प्रोग्रामांनी पार्टिसिपेट झाले, अवनूय जाल्ले आसात। आणि ही तुमका कितें करतली तर एक ह्या प्रोग्रामाक कशें मिक्स ह्या गेमींनी जातली, कशी तुम्ही पार्टिसिपेट जातली तातूंत। नाल्यार कितें जाता तुमच्या बायलांचे, तुम्ही रात दीस फक्त घर किंवा मूल ह्या दोनूच गोष्टी नासतात। थोडीच बायलां बी जॉबाक वता ती भायर वतात, नाल्यार बाकीच्यांक एंटरटेनमेंट म्हणून ना। सो हांगा हळदी कुंकू नुसतो हळदी कुंकू ना जाल्यार एक एंटरटेनमेंट कशी बरी जातली हाचो प्रयत्न शिक्षा विजनान केल्लो आसा। ह्या प्रोग्रामाक आज म्हाका आपयल्या बद्दल शिक्षा विजनाच्या फुल टीमीचे हांव आभार मानता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आयच्या हळदी कुंकू स्पेशल भागात तुमचे सगळ्यांचे परत एक फाटी स्वागत। आज हो सुवाळो सगळ्यांक एकठांय करपाचो आणि सगळ्यांक खंय तरी एक त्यांच्या विचारांची देवाण घेवाण करपाची संद मेळपाची आणि एक विसव आपल्या सच्च्या कामांतल्यान एक विसव मेळचो म्हणून हो कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले आसा। आणि आम्ही पळोवंक शकतात की बायलां म्हणले की आमकां न्हेसपाक इतलें आवडटा, फक्त आमी वाट पळयतात ती केन्ना एक संद मेळटा आणि केन्ना आमी सामकी नटून थटून येता आणि अशें ते सुंदर सुंदर हांगासर रस्तुऱ्यो आमकां पळोवपाक मेळटा। पण आमी अशें पळय जेन्ना पळयतात बायलांक, प्रत्येक बायलेच्या लायफान कितें ना कितें आसतात बॅक ऑफ द मायंड म्हणटा तशें। तांकां कामां आसता, तांकां घरचीं टेन्शनां आसता, आतां हांगासर उबी रावला आसा पण तांकां रातच्या जेवणाक कितें करपाची ही खंत अजुनूय पडली आसतली। पण ती सगळी टेन्शनां आमी सायडीक दवरून आजच्या कार्यक्रमाक सुरवात करूया। आणि आजच्या कार्यक्रमांतलो आमचो पयलो रावंड जो आसता, कोण सांगता एका प्रायज ना पण सांगू शकता, पयलो रावंड कसलो, फुगोट्यांचो रावंड। ओके, फुगोट्यांचो रावंड आमी खेळटली। ताच्या खातीर आमचे 5 स्पर्धक जी आमची नांवां आमी वेचून काडल्या तांकां ताळयो मारून तांचें स्वागत करूया। फुगोट्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आणि आमची 5 स्पर्धक तयार आसात। तांची पयली ओळख करून घेवया आणि मागीर सुरवात करूया आमच्या ह्या रावंडाक। तांकां प्रश्न विचारया। माझे नाव कार्मेलिन फिलिस लोबो। कार्मेलिन कितें करता? काय ना, हाऊसवाईफ हाऊसवाईफ म्हणजे की काय ना म्हणप ना, खूप कितें करता? टेलरशिप। कितें हॉबीज? गोजडे शिवपाचे। अरे वा, गोजरी शिवता आणि कितें ऑर्डरी बी भरपूर आसता की ना? आसता मागीर तरी म्हणटा हाऊसवाईफ, आपण कांयच करिना खंय। हांव सविता महाले, हाऊसवाईफ। तुका कितें आवडटा करपाक? कितें ना, घरात कितें करून घालपाचें भुरग्यांक, कितें करून घालपाचें जालें सोंपलें। आणि मागीर टीव्ही पळोवपाक बसपाचें। माझे नाव गिरिजा शंकर देसाई।
ओके सांगा मागीर तुमच्याबद्दल हाऊस वाईफ पुढे जेवण करून घालता जेवण करून घालता आणि काय करून घाली ना आणि काय घरातले काम घरातले काम केले की किती करता निघून दिता निजून ना थोडेसे कपडे असले तर शिवता काहीतरी कपडे करता शिवता काहीतरी करता कोण करता हो. माझे नाव रोशनी उल्हास गवस हाऊसवाईफ. किती आवड आवड सगळे आपण सगळे आवडता पण टाइमच मिळणार नाही का घराच्या कामातल्या ना गे हा? नमस्कार, माझे नाव नम्रता नारायण वापोलकर, हाऊसवाईफ. आवडते छंद भरपूर आहेत पण मुलांमुळे करू शकत नाही एवढं. मुलं लहान आहेत ना म्हणून मुलं लहान असतात. हां, त्यामुळे काय टाईम भेटत नाही. बरोबर. किती मुलं आता मुलगी तुझी तिसरी लेक आणि एक सिनियर केजीला आहे. बरं. आणि किती करता मागे भुरग्यां फाटल्या भुरग्यांक मारीत असता की नाही ना मुलं लहान असल्यामुळे अजून आवड होती गाडी शिकायची, पुन्हा खेळायची. भुरग्यांक फाटल्यान बसोवपाचें आणि शिकपाचें मिळाली 4 व्हीलर ना, मागे मग तर मुलं असल्यामुळे जायला भेटत नाही बाहेर पटकन. हां बरोबर. वागडे दिवपाची कामाला जॉबला जातात ना दिवस. दिवपाची आल्यानंतर संध्याकाळी 7 वाजता येतात. किती बायलांचे पया किती हाल ते कामा पुढे हाऊस म्हणलं की साधे छंद आमका किती करू हा करायला भेटत नाही एवढंच. घरण कोणना आहेत पण आम्ही इकडे राहतो, तिकडे सासू आणि सासरे राहतात. जॉईंट फॅमिली न रावी ना तेन्ना अशे मागीर प्रॉब्लेम्स येता. ताका लागून जॉईंट फॅमिली बरी. ओके आमी बायलांचे प्रॉब्लेम्साचे न्ही वचची न्ही कित्याक तांकां न्ही परत याद करून दिवची न्ही. आमी आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करुया. आमचो पयलो प्रश्न कितें तो पळोवया आणि प्रश्न सारके सोंपे आसात. तुमकां जर उत्तर येता आयकात ना, तुमकां 5 जाणांक सांगता. फक्त तुमी कितें करपाक जाय, ताळी मारपाक जाय. जी ताळी मारली तांकां आमी उत्तर सांगपाक चान्स दितली आणि बाकीची सगळीं जाणां उत्तर जरी आयले कोणेच मदीं उलोवपाचें ना, तांकां जर येना जाल्यार मागीर तुमकां चान्स. आणि जी सारकी उत्तर दितले तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके पयलो प्रश्न ऐका, सारके सोंपेशे प्रश्न हाडला तुमच्या खातीर. मकर संक्रांत ओके हो शब्द घालून तुमकां नाव घेवपाक जाय, उखाणे घेवपाक जाय. त्या उखाण्यान मकर संक्रांत हे शब्द येवपाक जाय. बेगीन ताळी मारा. व्हेरी गुड. नम्रता पळय हुशार. तुळशी समोर रांगोळी काढते वाकून, तुळशी समोर रांगोळी काढते वाकून, नारायणरावांचं नाव सांगते मकर संक्रांतीच्या दिवशी. ना न्ही हे बाई ट्राय करता. तुळशी समोर रांगोळी काढते वाकून हुशार शंकरराव मगे. मकर संक्रांत शंकररावांचे नाव सांगते सर्वांचा मान राखून. हे बघ, एका हुशारी म्हणतात. उखाणो तोच मासो ट्विस्ट हाडलो आणि प्राइज घेतलो. गिरिजा आणि उत्तर सारखे दिला आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके फुडलो प्रश्न आयकत येता. ही एक म्हण आसा, अर्दी हांव सांगतलें अर्दी तुमी सांगपाक जाय. येता जाल्यार परत एक फावटी ताळी मारपाची. कानी आयले डॅश डॅश डॅश. ही मराठीनूय आसा. काना मागून आली, काना मागून आली आणि तिखट झाली. सवितान प्रश्नाचे उत्तर सारखे दिला आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. ओके सारखे ऐकात कितें ते. कोकणातून आली नार, कोकणातून आयली नार, तिचो पदर हिरवोगार, तिच्या खाकेन एक ल्हान पोर. खंयचे फ्रूट ते सांगपाचे. क्लॅप क्लॅप करात. धर धर. फणस. एकूच पोर सांगता. कोणाक ट्राय करपाक जाय न्ही. सोंपेशें आसा, मातशी तकली यूज करा. आंबा. काजू. व्हेरी गुड. आमची फुकटी ऑडियन्सान फुटली आणि विजेतान प्रश्नाचे उत्तर सारखे दिला. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. पिक्चरां सगळीं पळयतात. हां दबंग म्हणून पिक्चर आयिल्लो खबर आहा सगळ्यांक. दबंग पिक्चरान सलमान खान आशिल्लो. तेजें नांव कितें आशिल्लें त्या पिक्चरान. क्लॅप करा येता जाल्यार. भायर कोणा सांगनाका. फेमस कॅरेक्टर तेजो आशिल्लो. तुमकां कोणाक येता तुमी ताळी मारून येवं शकता आन्सर येवपाक. प्रॉम्प्ट करनाका, फक्त आन्सर प्रॉम्प्ट करनाका. दबंग पिक्चरान सलमान खानचो कॅरेक्टर कितें आशिल्लो, नांव कितें आशिल्लें तेजें. चुलबुल पांडे. कितें
चुलबुल पांडे सारखे उत्तर मोठ्या धाडे जावनी. परत एक फावटी फुगटी आमच्या ऑडियन्सान फुटली आणि पूनम हांच्यानी उत्तर सारखे दिला. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. आमी जे हांगासर प्रश्न विचारतले तेन्ना आमी पयले की बायल्यो मातशे लजतात, मातश्यो भितात. ओके, सो आमी फुडलो तांकां प्रश्न विचारिना, पण तांच्या खातीर एक टास्क आसतलो. सगळ्यांत सुंदर तरेन जी बायल आमकां हांगासर मुरगडून दाखयता तांकां प्रायज वतलो. हांगासर खूब जाणां मुरगडटालीं पळयलां हांवें. सो सगळ्यांत बेस्ट पैकी हांगासर कोण मुरगडून दाखयतली तांकां हो प्रायज वतलो. लजून लजून स्टायलीन लजपाक जाय. आमी सगळींच लजता, सगळींच मुरगडटा, दोन पासून सगळींच जाणां मुरगडटा हांगासर. सो हो टास्क सगळ्यांत बेस्ट हांगा मुरगडून दाखयतली तिका प्रायज वतलो. हे बी सुरवात हिच्या पासून. खूप सुंदर. ओके, नेक्स्ट. ओके, आणि कोण? ओके, आणि टाळ्यो जोनीक. एटलीस्ट हांगासर फुडें येवन कितें तरी करपूच एक व्हडली गजाल आसा. ओके, सांगात सर, तुमकां कोणाचें आवडलें चड मुरगडप? आ तुमकां कोणाचें आवडलें? बेगीन बेगीन. आ मोठ्यान ताळ्यो जावनी. बरें लजून प्रायज घेतला सुलोचना हाणें आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुगोट्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड, पण ताच्या पयलीं घे एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड, जो आसता कभी हा कभी ना. कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता आणि ह्या रावंडचे विनराक मेळटले पंचामृता बासमती रायस. ओके, सो रायस कोणाक जाय सारकी उलयात. उगी रावप ना, येस नो म्हणप ना, उलयत रावप. हय आणि ना म्हणनासतना. सुरवात तुमच्या पासून. नाव सांग. जयश्री उल्हास नाईक. जयश्री, तुमचो टायम सुरू जाता आता. कितें गो वच चड लागले? नाही पयलींच ना घे. खबरूच ना तेका नाव म्हणला ते. माझे नाव संजना संजय टोपले, हाऊसवाईफ. संजना, तुझो टायम सुरू जाता आता. संजना, हांगाच रावता लागीच. हो. अशी दिसता की मुद्दम हय आनी नाव म्हणपाकूच हांगासर आयल्यान. येतानाच हासत हासत आयला. सो हाणें बरीच प्रॅक्टीस केल्या. नाव सांग. माझे नाव रेखा अनिल गावस. ओके रेखा, तुझो टायम सुरू जाता आता. रेखा, नवरी कित्याक न्हेसूंक ना आज? बरे दिसत. हा ना नेसून. ओके सेजल, तुझो टाइम सुरू जाता आता. सेजल, कशें दिसता आज? बरें दिसता. आवडटा कार्यक्रमात भाग घेवपाक? हय आवडटा. शीतल प्रवीण नाईक. शीतल, कशें आसा तूं? बऱ्या. बरें आसा मगो. रानून आयला घरा कडेन आतां? रानून यायला. 2 पाराकी नुस्तें हाडलेले? ना नुसते ना. सईबाई शिवाजी पंचुलकर. नाव बरें सईबाई, तुमचो टायम सुरू जाता आता. कशें दिसलें तुका सगळ्या बायलांक पळोवन? बरें दिसलें? बरे दिसले, खूप बरे दिसले. कित्याक गे? ना सगळ्यांना एकत्र येयला म्हणून बरे दिसले. ना जालें. पूनम, तुजो टायम सुरू जाता आता. पूनम, तुमगे पंचामृता रायस हाडटात? हाडटा केन्ना हाडटा केन्ना. तूं जेवण करता घरा कडेन? जेवण करता. पुलाव बी करता? पुलावय करता. काय नुस्त्याचें चड करता? नुस्तें केन्ना केन्ना. मेळना हांगासर बाजार ना? बाजार आसा. तूं वता बाजारात? हांव केन्ना तरी वयता. तूं वता? वयता. बायक चलयता? ना. ओके ज्योती, तुजो टायम सुरू जाता आता. ज्योती, तुका कितें दिसता बायलांनी अशें एकठांय येवपाक जाय कशें? येवय. तुका आवडटा? डान्स बी करता गो तूं? तुजें आईलें घर खंय? हुयसरचा लागींच हांगा? लागी. आनी लव मॅरेज? अरेंज मॅरेज. अरेंज. आनी कितें कर शिकताले? शिकला तूं? कॉलेजीक वताले? कॉलेजी. तूं वताले? अशें उगी रावप क्वालिफाय. सुलोचना, महिला मंडळान आसा? आसा. नाटकान काम करता दिसता तूं? ना.
ओके चैतालीचो टाइम सुरू जाता आता. चैताली च्या घेतली मग च्या घेतली. घेऊन येले की तो घराकडे घेऊन येले थर्मासान हाडल्या आ आम काढूंक ना हाडली किती बिस्किट हाडला बरोबर हाडली किती हाडला गो आनी च्या हाडली तूच करता च्या जेवण तूच करता आ करता करता बरें करता बरें करता आणि मायंक बी आवडटा जेवण तुझे आवडटा तापयता गो माय केन्ना आ माय तापयता बी केन्ना तापयता भुरगीं आसा मुगो भुरगीं आसप मस्ती करतात खूप मस्ती करतात मारता तांकां मागीर मारता तू मारता तू मारता की हो मारता हो मारता तू मारिना मी मारिना मारिना नाव म्हणलें म्हणलास नाव म्हणलें पण तुया मागीर तुया सपोज हेंका जायना जाल्यार हिका तुया ऑलमोस्ट टाइम जाल्लो पण तिने नाव म्हणलें पण सपोज हेंका जर जायना न्ही जाल्यार मागीर हिका प्रायज ओके कोमल तुजो टाइम सुरू जाता आतां कोमल अशें हळदी कुंकू समारोह बी आसा तेन्ना बरें दिसता तुका बरें दिसता आनी तुमच्या गांवांत खूप सुदारणा जाल्या जाल्या आनी तुका अशें ग्रुपांनी बी काम करपाक आवडटा आवडटा सोशल वर्काची आवड आसा आसा जॉबाक वता जॉबाक आतां सद्या घरान भुरगे आशिल्ल्या कारणान घरा कडेन आसता वचना आली सामाचे ल्हान आसा भुरगे हय भुरगे ल्हान आसा बरें खेळटाले ओके रोहिणी तुजो टाइम सुरू जाता आतां रोहिणी तुजी साडी म्हाका आवडली खंयच्यान घेतल्या कोल्हापूर शॉपिंग कोल्हापूर हो ओके शेवटची उरला पार्टिसिपंट ओके संजना तुजो टाइम सुरू जाता आतां संजना तुका उदलो दिसताली येवपाक न्ही फुडें आ जाल्यार फारसान हाडला फुडें तुका न्ही तसं काही नाही नाही आणि हांगासर प्राइज मोठ्यान ताळयो जाणी कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर येता चैताली गवस आणि तांकां प्राइज दिवपाक आमच्या बरोबर आसा समर्थ होसमनी मोठ्यान ताळयो जाणी तांच्या खातीर थँक्यू कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे आमकां विनर मेळ्ळा विनराक तांचो प्रायजूय मेळ्ळा खेळुया आमचो फुडलो राऊंड जो आजच्या भागा खातीर आमी स्पेशल राऊंड दवरला तो राऊंड आमचो स्पेशल राऊंड आनी एक स्पेशल गेम तुमच्या खातीर स्पेशल राऊंडच्या विनराक मेळटले डॉक्टर चंद्रकांत शेटे दिवचलचे आमदार हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्राइज आणि गेम सारकी सोंपी आसा आमी हांगा पळयला की आमची जी पार्टिसिपंट आसा तांच्यांनी बूक दवरला बुकाचे वयर कप दवरला कपाच्या वयर बॉल दवरला आणि बायलांक आमकां बॅलन्स करपाची संवय आसा सो होच बॅलन्स आमचो हांगासर पळोवया लायन क्रॉस करपाक जाय आनी परत आशिल्ल्या जाग्यार येवपाक जाय ओके रेडी स्टार्ट पडल्यार परत फाटी वचपाचें घेवन बॉल तो पडल्यार परत फाटी वचपाचो घेवन ओके ओके एक दोन ओके म्हाका दिसता बॅलन्स करपाक बरें दिसलें काडून दिसना हांकां तकले वयले मोठ्यान ताळयो जाली सगळ्यां खातीर आनी हांगासर आमकां एक रनर अप आनी एक विनर मेळ्ळा आयच्या आमच्या स्पेशल राऊंडचे प्रायजीस दिवपाक आमचे बरोबर आसा देविदास नायक आणि आमचे रनरअपाक ते प्रायज दितले प्रांजली हे रनरअप जाता आणि ताका हो स्पेशल प्रायज जाता विलासिनी हांकां आमचे आयचे विनर आणि तांकां प्रायज दिता उल्हास गांव सांगा मोठ्यान ताळयो जावनी तांच्या खातीर आमचो स्पेशल राऊंड हांगाच सोंपता घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात मेहंदी सारीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत मेहंदी सारीज़ बेलगाम Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified.
दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमचो आयच्या भागातलो मोस्ट अवेटेड रावंड तो आसता डान्स रावंड. आणि आमची डान्स रावंडची स्पर्धक रेडी आसा आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. ओके सो रेडी. ताळ्यो मारा मोठ्यान त्यांच्या खातीर. आणि विनराक हो प्रायज मेळटलोच पण एक स्पेशल प्रायज आमी दिवया एक स्पेशल डान्सरा खातीर. आमचो आयचो डान्स रावंडचो स्पेशल प्रायज वता लक्ष्मी हांकां आणि तांकां प्रायज दितली अक्षता. मोठ्यान ताळ्यो जावनी तांच्या खातीर. आणि साईशाक मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. आणि हांव रिक्वेस्ट करता प्रताप ओगवेकर हांच्यानी हो प्रायज दिवचो. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो रावंड. आयच्या भागातल्या शेवटच्या रावंडाक म्हणजे चकदे रावंडाक आमी सुरवात करता. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. आणि तशेंच रनरअप प्रायजूय आसतलो हांगासर कित्याक आमकां खुबशे प्रायजीस हांगा स्पॉन्सर केल्ले आसा. हांगासरले आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांचे आणि सो तांच्या खातीरूय भरपूर प्रायजीस आसा. आणि गेम आसा ती अशी सारकी एकात गेम कितें ती सगळ्यांक आमी हांगासर पिन्स दिला बॉब पिन्स दिल्या आणि तांकां दिला फुलां करपाक जाय. इतलें की टायम आसतलो 1 मिनटाचो. आणि ह्या 1 मिनटाच्या टायमान तुमकां फुलां माळपाक जाय केंसांक. फाटल्यान आमाड्याक न्ही आमी युजली फाटल्यान माळटा आमाड्याक. सो आमाड्याक नाका आमकां तुमकां अशी बरी फुलां माळून अशी दिसूंक जाय आमकां तुमी. सो तकले हांगा फुलां माळपाक जाय. सो मॅक्सिमम कोण 1 मिनटाच्या टायमान फुलां लायतली ती जातली हे रावंडची विनर. ओके सो रेडी रेडी स्टार्ट. एकामेकाची फुलां घेतल्यात तर सोंपत जाल्यार एकामेकाची घेवंक शकता. एका फावटी एकूच फूल लावपाचें. हय एकूच. ना ना 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. वाव कितली बरी दिसता पळोवपाक पळया. खरेंच कितली बरी दिसता पळयात. 11 हांगा 11 फुलां. 7 9 7 10 8 7 9 9 9 9 सो 11 आणि 10 पुढे यात. ए पयली पळया कितली बरी दिसता. मोठ्यान ताळ्यो जाली तेंच्या खातीर. चकदे रावंडची आमची रनरअप जाता दिव्या नायक जी हांगासरली पंच आसा आणि तांकां हो स्पेशल प्रायज दितले मिस्टर लोबो. मोठ्यान ताळ्यो जावनी तेंच्या खातीर. आयच्या भागातली चकदे रावंडची विनर आतां अंजली नायक आणि तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. आणि हांव रिक्वेस्ट करता सुहासिनी शेट्टी हांच्यानी हो प्रायज दिवचो. पुनर्वसन साळ हांगासर आमचो आयचो स्पेशल हळदी कुंकू स्पेशल भाग हांगाच सोंपता.
मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हांगासरले आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांकां, तशेंच शिक्षा विजन बिदिवचल हांगासर तांकांय बी, आनी तुमकां सगळ्यांक तेंच्यांनी वेळान वेळ काडलो आजचे कार्यक्रमाक आयली. आनी आमचो कार्यक्रम तेन्ना तुमी सगळीं येतात, पार्टिसिपेट जातात, आनी तुमी जेन्ना एन्जॉय करता तेन्ना आमचो कार्यक्रम खरेंच खूब बरो जाता. ताका लागून तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळटली तुमच्याच वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा. आयच्या आमच्या हळदी कुंकू स्पेशल एपिसोडान आज स्पेशल मेकओवर हांवें करून घेतला तो स्नेहा मेकओवर हांचे कडल्यान, जे शिरोडे आसता आनी ताणें खूबसो सुंदर असो मेकओवर केला. सो तुमकां अशें सुंदर दिसपाक जाय जाल्यार तुमी थंय वचून तांचे कडल्यान हो सुंदरसो मेकओवर करून घेवं शकता. तुका येना मुरगटपाक येता हरशी, हांवें आपोवंक स्पेशल आमंत्रण दिवंक जाय. अशें खूब सेम मात कॉपी करनाका. ते जजींग करपाक तांकां ते कॅमेरा घेवन रावला पळय मोबायलाचेर, तेच जजींग करतले. आं सांगात आं खंयचे सगळ्यांक बेस्ट दिसले ते. ओके जयसी तुजो टायम कोण येता टायम. आगो बाई हय आनी ना म्हणपाचें ना. मायक तुमकां हवा ही तर शिवर पयलें ताका हय म्हणटलें ना म्हणटलें. नांव सांग. हांव कोंकणीन विचारतलें, माझी मराठी इंटरनॅशनल. ओके आतां कळोंक दिसता की उलोवंक शकता. फटाफट या, हांकां फाटी घालया. तुमी या फुडें. क्लिपां काडून दवरा, फुलां काडून दवरा, क्लिपां एके कडेन दवरा सगळीं. ती म्हणटा ती बरी आसा, ही हांगासर एका प्रॉम्प्टिंग करता. रावा 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 हय नाका तुमचें असो मगे, तुमी विनर मगे दिसूं नाका. आतां सगळीं या लास्ट क्लोजिंग करपाक. हटके व्हडल्यान सांग जाय, कळ्ळें मरे, व्हडल्यान प्रायज मेळटलो. मोठ्यान म्हणा चरण चल. आख्खो फूल नाका, फक्त भोंवता नाका नाका.